नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नवी दिल्लीत सुरू आशिल्ल्या भारत एआय इम्पॅक्ट परिशद 2026 निमतान भारत भेटेर आयिल्ल्या वेगवेगळ्या देशांच्या फुडाऱ्यां सयत बसका करून द्विपक्षीय संवाद सादलो. आयज सकाळीं तांणी गुगलचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाय हांचे सयत भेट करून एआय विशीं चर्चा केली. ते उपरांत प्रधानमंत्र्यांनी आस्तोनियाचे राष्ट्रपती अलार कॅरीस, भूतानचे प्रधानमंत्री दाशो शेरीन टोबगे तशेंच कझाकिस्तानचे प्रधानमंत्री ओझास बॅक्टेनोव आनी क्रोएशियाचे प्रधानमंत्री आंद्रेस प्लॅन्कोविक हांचे सयत बसका घेतली. प्रधानमंत्र्यांनी परिशदे निमतान भारतांत आयिल्ले सर्बियाचे राष्ट्रपती अलेक्झांडर उसिक तशेंच फिनलँडचे प्रधानमंत्री आंती पेतेरी ऑर्पो ते भायर स्पेनाचे राष्ट्रपती पेड्रो सांजवेक हांचे सयत लेगीत बसका घेतली. नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपम हांगा सुरू आशिल्ल्या भारत एआय इम्पॅक्ट परिशद 2026 एआयच्या क्षेत्रांत नवो संवसारीक विक्रम नोंद केलो. गिनीज वर्ल्ड बुकांत नोंदणी करतना 24 वरां भितर एआयचो नैतीक वापर करपा विशीं जबाबदारी स्विकारपी प्रतिज्ञा सुमार 1.5 लाख लोकांनी ह्या परिशदेंत घेतली. 16 फेब्रुवारी दिसा हे विशीं राबयिल्ल्या मोहिमेंत एका दिसा भितरच हो विक्रम नोंद केलो. ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय म्हायती आनी तंत्रगिन्यान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या नेतृत्वाचे उपकार मानले. For giving us this vision of involving the youth in the responsible and ethical use of AI. It is his vision that inspired us to reach out to the colleges, speak to the faculty members, speak with the students and request them to take this pledge of using AI as a tool good for society, as a technology which helps us improve our lives and make sure that the use is ethical and good. गोंयचे म्हायती आनी तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांणी नवी दिल्लींत आयोजीत एआय इम्पॅक्ट परिशदेंत वांटो घेवन पत्रकारां लागीं उलयतना गोंय सरकारान राज्यांत राबयिल्ल्या एआय मोहिमे विशीं म्हायती दिली. ह्या वेळार गोंयची वळख आतां फकत एक पर्यटन स्थळ म्हूण नासून सृजनशीलताये खातीर लेगीत गोंय राज्य वळख मेळयता आनी देशाचें सगळ्यांत ल्हान राज्य आसून लेगीत गोंय हें भारताचे सृजनशीलतायेचें केंद्र थारलां अशें मंत्री खंवटे हांणी नमूद केलें. AI Impact Summit, I think, is the vision of the Honorable Prime Minister, and which is taken ahead by our IT Minister Ashwini Vaishnav ji. I think is a big step for all of us, a proud moment for us as Bharatiya Nagariks to start looking at India differently. The whole perspective of India is being looked at differently by the world. We have so many CEOs, so many government officials, government ministers coming in just to see what best they can, because India is not unstoppable. And we as Goa are here to see how best we can utilize our resources in terms of the startup culture that we have, the high-tech culture which we have, which are already sitting here and talking about the business opportunities they can create from a B2B perspective or a G2B perspective. At the same time, as we have our talent, we would like to ensure that whether it's research and development, whether it's innovation, one name should strike, that should be Goa. And we look at innovation making into reality, where Goa can be a very important place for any investments or any industry to come and do it. So coming here for the AI mission, AI summit also gives us a boost to ensure that we are able to promote IT in the right sector. 21 नोव्हेंबर सावन गोंयांत गोंय दर्यादेग संमेलनाची 5वी आवृत्ती आयोजीत जातली. ह्या निमतान भारतीय महासागरांतल्या 14 देशांचे नौदळ फुडारी आनी म्हालगडे प्रतिनिधी एकठांय येतले. ह्या संमेलनाच्या कर्टन रेजर कार्यावळींत उलोवप करतना रियर एडमिरल एडी नायर हांणी 2017 वर्सा सुरू जाल्ल्या ह्या संमेलनाचो वर्सान वर्स विस्तार जावन प्रादेशीक दर्यादेग विशीं चर्चा करपाच्या दिकेन ही एक म्हत्वाची माची थारल्या अशें सांगलें. So the common maritime priorities that were identified for collaboration and regional cooperation, transnational crimes in the maritime domain, maritime terrorism and armed robbery at sea, illegal, unreported and unregulated fishing, strengthening the legal frameworks on the high seas, search and rescue, cooperation in hydrography, oceanography and meteorology, and submarine rescue, humanitarian assistance and disaster relief, maritime domain awareness, environmental degradation to include ocean warming and ocean pollution by plastics, chemicals, oil spills, toxic waste, etc., and
capability enhancement through training, shaping of best practices, cross-training, sea rider exchange and mobile training teams. So this was a intent statement which was issued in 2021, after which in the subsequent Goa Maritime Conclaves, each of these activities has been taken up separately for discussions on concrete deliverables. गोंय सुटके चळवळीचे पयले हुतात्मे बाळाराया मापारी हांच्या पुण्यतिथी निमतान अस्नोडा हांगा आयोजीत बलिदान दीस कार्यावळींत उदकास्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी तांकां आर्गां ओंपलीं. ह्या वेळार नुस्तेमारी मंत्री आनी थळावे आमदार निलकंठ हळर्णकर हजर आशिल्ले. कार्यावळींत उलोवप करतना ज्या गोंयच्या सुटके खातीर बाळाराया मापारी हांणी आपल्या जिविताचो त्याग केलो त्या गोंयची वळख आनी दायज तिगोवन दवरपाचें आवाहन सुभाष शिरोडकर हांणी केलें. या प्रकारच्या कार्यक्रम देखील निर्माण जावपाक जाय. दर वर्सा शाळेत उरयल्या हायस्कूल उद्योगपाक जाय, कॉलेज उद्योगपाक जाय. ताका कळपाक जाय भोकाक म्हटल्यार कितें म्हणटा तें, बलिदान म्हटल्यार कितें म्हणटा तें, देश म्हटल्यार कितें, देशा बद्दल कितें भावना आसता. लक्षात घेयात आमी आज कितले व्यवहारीक जाल्ले आसा की बरेच वेळा आमी कितले स्वाभिमान वागता की कांय प्रमाणात देशाचें बळकट जावपाक जाय तेच्या फुडें आमी करूंक ना. आनी म्हणून अशा प्रकारचे कार्यक्रम म्हणजे आजारमध्ये कार्यक्रम असले, लोहिया मंडळाचे कार्यक्रम असले किंवा तुम्ही 19 डिसेंबर असले, 26 जानेवारी असले, 15 ऑगस्ट असले, या कार्यक्रमात खेळात भुरग्यांक आणि तरुणांक आणि लोकांक आमी सहभागी करून घेवपाक जाय, जाणे करून राष्ट्रीय भावना जी आसतली ती भुरग्यांच्या समाजा भितर प्रतिबिंब जावपाक जाय. 13 फेब्रुवारी सावन राज्याच्या तरेकवार मुखेल स्थळांचेर आयोजीत 26 काल म्हापशा आनी मांद्र्या हांगा आयोजीत परेडी सयत समारोप जालो. म्हापशा आयोजीत कार्यावळींत थळावे आमदार आनी उपसभापती जोशुआ डिसुजा, पर्यटन महामंडळाचे अध्यक्ष केदार नाईक, नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकर तशेंच हळदोणेचे आमदार कार्लोस अल्वारीस फरेरा तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलोवप करतना म्हापशेचे आमदार जोशुआ डिसुजा हांणी गोंयांत कार्निवल हो फकत एक सण नासून जिवीत, संस्कृती, दायज आनी खुशालकायेचो महोत्सव जावन आसा अशें सांगलें. आम्ही सतत सांगता हे कार्निवल जो म्हापशान घडटा तो फक्त म्हापशेकाराचोच न्हू पण पूर्ण बार्देसकाराचो कार्निवल जावन आसा. हेल्पाक निलकंठान सांगला तशें रायट फ्रॉम द 1960s till today we have seen the carnival continuing with the support of the government of Goa. Big thank you to Honorable Tourism Minister Bhatravant Kavte तशेंच आमचे Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant for supporting this and keeping this tradition alive. आमकां कळपाक येता की the real meaning of the carnival, what it is all about, how we need to educate the next generation of people. जे तरणाटे भुरगे आसा जे जाणटे कडल्यान आमकां शिक्षण दिल्लेलें आसा, we can continue this tradition and make sure that we preserve it, the true Goan spirit of togetherness, celebrating like we have always done throughout history. हांव मुद्दम सांगूंक सोदता की we have a lovely team of people that are working tirelessly to make sure that this carnival is a big success. There is a mixture of young people, old people, everybody. And we cannot do it just by ourselves. We need everybody. सगळ्यांची आमकां गरज आसा. बायल भुरगीं, जाणटे भुरगे, सगळ्या जाणांची गरज आसा. आमकां सगळ्यांची गरज आसा to make sure that there is the tradition as well as new ideas. We collaborate, we come together and make sure that we keep this tradition alive. आयसीसी दादल्यांच्या T20 क्रिकेट संवसारीक करंड सर्तींत नवी दिल्लींतल्या अरुण जेटली स्टेडियमाचेर दक्षिण आफ्रिके खातीर 123 धांवड्यांचें लक्ष्य युनायटेड अरब अमिरातीन दवरला. युनायटेड अरब अमिरातीन थारायिल्ल्या 20 षटकांनी 6 विकेटी खातीर 122 धांवड्यो केल्यो. ते आदी दक्षिण आफ्रिकेन कुरुबावलो जिखून पयली गोलंदाजी करपाचें थारायलें. दनपरां 3 वरां सावन कोलंबोत पाकिस्तान आनी नामिबिया हांचे मदीं सामनो जातलो. आयज सांजवेळा 7 वरां सावन अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर भारत आनी नेदरलँडा मदीं खेळ जाता. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा
वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.